Hallelujah, Hallelujah. Krismodnantlo जीवन झाला आणि केदिन स्मोरासोना पास्कांचे ते सकाळी शिला लोटलेल्या ते वेळी अंकादुस्फोटलो सूर्य उदेलो जेजू पूर्ण जीवन झालो संसारार प्रकाश फांकलो हालेलुया हालेलुया ख्रिसमोदनांतलो जीवन जाला आणि केदिन स्मोरासोना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसू. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आणि भयण्यांनो, आज सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाचो दीस आणि ह्या आयतारा आमी एमेसाच्या बलिदानांत आमच्या खातीर आनी आमच्या कुटुंबा खातीर मागतना आमी मागून घेवया तो पुनर्जीवनपण जालो जेजू आमच्या कुटुंबाक आमच्या जिणेक आमकां जाय आसलेली ती शांती समाधान ताजें बेसांव सदां काल तो दिवन दी म्हणून. आनी हर एक फावटी आमी देवाच्या मंदिरांत येतना आमी एक विशय उडास करून घेवचे. आमी सक्टां पातकी जावन आसां आनी आमकां देवाचें बोगसाणें जाय आसा. आज एमेसाच्या बलिदानांत आमी प्रत्येक जावन आमची पातकां उसारतना आमी देवा कडेन ताजें बोगसाणें आनी ताजी कृपा मागया. हांव पातकी सर्पद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसान सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून आनी वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या सोम्या काकुळट आमची कोण. सोम्या सोम्या काकुळट आमची कोण. सोम्या सोम्या काकुळट आमची कोण. सोम्या काकुळट कोण. क्रिस्ता क्रिस्ता काकुळट आमची कोण. क्रिस्ता क्रिस्ता काकुळट आमची कोण. क्रिस्ता क्रिस्ता काकुळट आमची कोण. क्रिस्ता काकुळट कोण. सोम्या सोम्या काकुळट आमची कोण. सोम्या सोम्या काकुळट आमची कोण. सोम्या सोम्या काकुळट आमची कोण. सोम्या काकुळट कोण. Onan moima moima देवाक शांती सगळ्या मनशांक. ओनन मोहिमा मोहिमा देवाक सर्गा आनंद जगा. आमच्या देवा सर्गा राजा आमी तुका नमान करता. आमी तुका दिनवास दिता. तुझे महिमे परखण दिता. आनंद मोहिमा मोहिमा देवाक शांती सगळ्या
मनशा अनंत मोहिमा देवाक सर्गा अनंत जगा जेजू क्रिस्ता देवा पुता आमचे मागणे तू ऐक सोम्या संसाराच्या सोडवणारा मेळा शिकोर काकडूत आमकां अनंत मोहिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक अनंत मोहिमा देवाक सर्गा अनंत जगा महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्म्या महिमा त्रिएक अजित देवा अनंत महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक अनंत महिमा देवाक सर्गा अनंत जगा आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सडवंदाराक तुझ्या एकल्याच पुता वरवीं मनशाचेर तुवें जायते व्हरून आयचे दिसा तुवें सर्गींचो दरवाटो आमकां उगडालोय. त्याच्या जायते फंत पुर्णजीवनपणाची भक्तीन आनी दाबाचेन आमी परब संभ्रमता. तर आतां ताचो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमचे जिवीत उजवाडाचे नवे जिवीत जावन दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं खरो देव तुवें सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी रसभर चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. जेजू मेल्ल्यांतलो जिवंत उठतस ताचे संगता आमी जेवल्या आनी पियेल्या. पयलें वचप धर्मदुतांच्या कृत्यांतलें. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. जुआवन स्नान परगटलें त्या उपरांत गलिलेयांत सुरू जावन आख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नजरेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांतय तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देंवसारांचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे संगता आसलो. आनी जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुसलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वांचे आमीच साक्षी. एका कुर्सार हुमकळावन ताका तांणी जिवेशी मारलो. पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टीक पडोवंक निर्मिलें. सकट लोकांक न्हय पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत आमी ताचे संगता जेवल्या आनी पियेल्या. आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो निती करत नेमला म्हूण लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयांत सक्स दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सत्मनतेल्या समेस्तांक ताच्या नांवां मरेपात
पदकांचे बक्षाने मेळटा म्हण समेस्त प्रवादी रुजवात दितात. देवाचे उतार हे देवाचो व्हड उपकार. दिसवो सर्वेस पोरानुंच केल्लो ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. दिसवो सर्वेस पोरानुंच केल्लो ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सर्वेस पोराक दिन वाचूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सासनाक बालता. तर इस्राएल ताका वाखाणून म्हणो तासो विश्वासी मोग सासनाक बालता. दिसवो सर्वेस पोरानुंच केल्लो ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला ताच्या उजव्या हातान महत्कार्यां चलयल्या. हांव मरचो ना हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. दिसवो सर्वेस्परानुंच केल्लो ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. दिसवो सर्वेस्परानुंच केल्लो ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सान पावलून कोलोस्कारांक बरयल्लें वाचप. मोहिमेवंत क्रिस्ताचे एकवटान नवें जिवीत. क्रिस्ता बराबर देवान तुमकां पुनर्जीवन केलें म्हणटोच सोर्गींच्या वस्तूचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक हाताक बसलोलो आसा. तुमचें ध्यान मन सोर्गींच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूचेर न्हय. कारण तुमी मेल्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बराबर देवा सोवें लिपलोलें आसा. तुमचें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बराबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेंत तुमकां वांटो मेळटलो. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार. उद्गार. हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया. क्रिस्त आमची पातकांची शेळी भेटोवन जाली. देखून दावाजान सर्वेस्पराक ही परब आमी सोलोवया. हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांज वापर म्हणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या.
आयतारा उजवाडाच्या आदीं मगदलाची मरी फोंडा सरशीन आयली. थंय समाधीच्या तोंडाक दांपल्ली शिला पाटी लोयलेली तिणें पळयली. ते वेळ ती सिमांव पेद्रू आनी जेजूक मोगाचे जावन आसल्या शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सुमयाक फोंडांतावन काण्ण व्हेलां आनी ताका खंय दवरला म्हणून आमी नेणाव. तेदला पेद्रून आनी तो अनेकलो सीस समाधीचे सरशीन भायर सरन गेले. ते दोगी धांवत गेले, पूण तो अनेकलो शीस पेद्रू प्रास बेगीन पावलो. ताणें बागोवन तेळण पळयतना धरणीचेर पडिल्ली सणाची वस्त्रां ताका दिसलीं, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमांव पेद्रू येवन सीदा समाधीचे भितर रिगलो. थंय ताणें धरणीचेर आशिल्ले सणाचें वस्त्र देखलें, पूण जेजूच्या मुस्तकाक रवडल्ल्यो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रा सांगता नासतना ओर विंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेन्ना समाधीचे सरशीन पयले पावलेलो तो अनेकलो शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सत मानलें. तो म्हणटालो, मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जावंक जाय आसलो. ही पवित्र पुस्तकाची सांगली तेदोळ पर्यान तांकां समजली ना. उपरांत ते शीस आपल्या घरा फाटीं गेले. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयण्यांनो, सुमयाच्या पुनर्जीवनपणाचो आयतारा आमी आसां आनी हे एका फेस्ता खातीर, हे एका आयतारा खातीर आमी इतले दीस राखल्या. हे 40 दीस आमी हाचे खातीर एक तयारी करन, आमी सुमयाचे पुनर्जीवंतपणा खातीर तयारी करन आमी राखून आसले एक फेस्त जावन आसा हे. आनी देखून आज एक व्हड संभ्रमांत आमी हे फेस्त आचरण करतना आमी उडास दवरून घेया, आमचो जेजू पुनर्जीवनपण जाला. त्या दीस ताका ते फोंडांत ताणें घाल्ल्या टायमार खंयचेय फोंड जावं दी, ताका थंय भितर दवरूंक साध्य जावना. तो थंयतोन भायर येवन पुनर्जीवन जालो. देखून मोगाचे न्हू, आमचो जेजू पुनर्जीवन जाला आनी ह्यो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचे खातीर सदां काल, तो आमचे खातीर आमकां बेसांव दिवचे खातीर तो सदां काल आमच्या सरशीन सांगाता आसतलो. मस्तपटी कितें जाता म्हळ्यार आमी आयच्या सुवार्थेन पळयता, हे मगदलेची मारिया मस्तपटी जेजून तांकां सांगलें, हांव पुनर्जीवनपण जातलो म्हणून. पूण तिका त्या दीस ते सकाळीं ते येवन पळयतना फोंडांत जेजूक तिणें पळयनासतना आसतल्या टायमार ती परतून चिंता की कोणेगी जेजूक होवन गेला म्हणून. आनी मस्त दुखेन आसता. आमी इतले 40 दिसान आमी परतून जेजूचे ते कश्ट दूख आमी पळयतना आमी एक एक फावटी तेच दुखेन आमी रावंक पुरो. मस्तपटी हें जाता की आमी ते दुखांत रावून आमी जेजू पुनर्जीवनपण जाल्लें आमी पळयना. कित्याक आमी आमचे योचन केदलाय जेजूचे कश्ट मारणाच्या विशयान आमी चिंतून पडटा. आज आमी एक विशय उडास दवरून घेवचे, जेजू पुनर्जीवनपण जाला. आनी कसो जेजू पुनर्जीवनपण जाला की तशेंच आमी आमचे भितर तावन आमी पुनर्जीवनपण जायचे. आमचे काळजांत ते आसलें मोग मायपास, आमचे काळजांत आसलेलें तें बोगसाणें, आमचे जिणेंत आसलेलें तें बरेंपण तें परतून पुनर्जीवनपण जायचें आनी पुनर्जीवनपण जावन तें भायर येयचें. मस्तपटी कितें जाता म्हळ्यार आमी हे पुनर्जीवनपणाच्या फेस्तांत आमी आचरण करतना आमी खाली जेजूच्या विशयान मात्र चिंता. पूण मोगाचें न्हू, कशें जेजू पुनर्जीवनपण जालो की तशेंच आमी आमचे जिणेंत तें एक पुनर्जीवनपण जायचें. अ न्यू लायफ, अ नवे जिणी आमचे भितर तावन परतून सुरू जायचे. आमी पळयता मोगाचें न्हू, जेजून पुनर्जीवनपण जाताना त्या दीस ते शिसांक मस्त खुशी जालेली. कित्याक हाचे एक 2 दिसां पयले शीस मस्त दुखेन आसलेलें. जेजूच्या फाटल्यान करताले सर्व व्यक्ती मस्त दुखेंत आसलेले. जेजूक त्या दीस कुर्सार पळयतना तांकां मस्त दूख जालेली. जेजू गेलो म्हणून एक दूख आलेली. पूण आज हे पुनर्जीवनपणाचे फेस्ताच्या वेळार आमी पळयता सगळ्यांक मस्त खुशी जाता, संतोशांत आसात. आज आमचे काळजांत तेंचो संतोश आसाचे.
आज आमच्या काळजांत तेंच खुशी आसा जे आमकां आनी जेजू कशें पुनर्जीवनपण जालो गी ते फोंडातावन तो भायर आयलो गी तशेंच आमी आमच्या काळजांत आसलेले ते पुरा वायटपण भायर काडन आमचे भितर आसलेले जाता इतले बरेंपण आमी भायर दुसऱ्या सांगाता आमी दिवंक आमी तयार जायचे आज मोगाचे न्हू आमी जेजूचे पुनर्जीवनपणाचो फेस्ताचें आचरण करतना आमी भायर वचून हेंच विशयी आमी परगट करीचे म्हजो जेजू मोरो ना म्हजो जेजू पुनर्जीवनपण जाला म्हजे जेजूक कोणीय कंट्रोल करूंक जायना सदां काल म्हजो जेजू म्हजे खातीर आसतलो आज जेजू पुनर्जीवनपण जाला आनी तो म्हजे खातीर ताजें बेसांव म्हाका दिवंक ताजें शांती समाधान तो दिवंक सदां काल म्हजे खातीर तो आसतलो म्हणजे एक भरवसो आमकां आसाचे त्या दीस 2 दिसां पयलें गुड फ्रायडे ते शिसांक तो भरवसो गेलो तांकां तो विश्वास नासलो पूण आज तांकां परतून तो एक भरवसो येता वय जेजू पुनर्जीवनपण जालो आमचे भितर मोगाचे न्हू एके फावटी तो भरवसो तो विश्वास मोरता मस्त फावटी आमच्या जिणेंत केतला दूख कश्ट येतात की मस्त फावटी आमच्या जिणेंत केतला व्हडले व्हडले प्रॉब्लेम्स येतात की तेतला आमच्या भितर आसलेलें ते एक भरवसो तो मोरता द होप डायस म्हणटा आमी आनी आज आमी हें फेस्त आचरण करतना आमचे भितर ते एक भरवसो आमचे भितर ते आसचे ते एक विश्वास सदां काल आमी पुनर्जीवनपणाचे जेजू वयर दवरून जेजू सदां काल आमच्या खातीर तो ताजें शांती समाधान दिवन दी म्हणून मागया आज येमेसाच्या बलिदानांत आमी आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागून घेवया तो देव आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक ताजें बेसांव दिवन दी आमेन आमी भवरता तांकां सर देव तेंपलांत एक जाल्या तर आमी वस्त भवरता परगटुया विश्वासांत म्हणया सतमंता देवाक सर पदवीदार बापाक सर्ग आनी प्रथमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो आंवकार मरे तावन सलमालो पोंस पिले ते काल ताणें कस ससले ताका कुत्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ले मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गात सोडलो सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्रत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार फातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन आतां आमी एक घडी मौन रावन आमची वैयक्तीक मागणी सर्गींच्या बापा मुखार आमी दवरया मोगाळ सर्गींच्या बापा आज कुटुंबा भशेन हांकां सर एकताय जाल्यार आमी आमची मागणी आनी प्रार्थना तुजे मुखार दवरल्यांत आमकां सगळ्यांक तुजे बेसांव दी आमी एकामेका आदरसून सुदारसून जिवोवच्याक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन संतोष बोरीत आयच्या त्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्या मोगान तुका स्विकार तू कर ये बापा स्विकार तू कर ये बापा उडो गोवासो वायन दाखासो बोळ वावटीसो आमच्या कश्टासो उडो गोवासो वायन दाखासो बोळ वावटीसो आमच्या कश्टासो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या संतोष बोरीत आयच्या त्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्या मोगान तुका स्विकार तू कर ये बापा स्विकार तू कर ये बापा म्हज्या भाव भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार बाबाक म्हणटा जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर्धे मानून घेवं सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा
जेजेच्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणाच्या या बलिदाना वरवीं तुझी पवित्र सभा नवो जीव आणि पोषण घेऊन वाडत वेता. ये मनांत दवरून पास्का फरबेच्या संतोषांत भरलेल्या काळजांनी ते आमी तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सोम्यावर वे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता हा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवांचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद वेदारणी सस्नांच्या देवा सर्प कालने सर्वथान जेजू क्रिस्त आमच्या समयावर मी आमी तुका दिनवांचूंक फावो. ओ कायदो नीती सो आनी आमच्या फायद्यासो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या बावर्तान ताचें पुनर्जीवन पळोवन परगडता. धीर बरबशान ताच्या महिम्यान एकत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगातीन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवी 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 दरबाराचो सर्वेस पोतू. सर्गानी संसार बोरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताखाजुय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून येते आनी पवित्र कर म्हणून मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरे सोंसुपाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वांचून तो मोडलो. तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पणची. त्याच परी जेवण जातेच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन मांचलो. ती आपल्याशी सांगितली आनी म्हळें तुमी समस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज. नवी आनी सस्नीकारांचे रगत पातकांच्या बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समस्त मनशां पसोत हे वरावतलें. हे म्हजे उडासाक करात. बवडतो सो गुट परगटूया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काळज तुका समर्पिता हांव. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्या देखून आमी तुका दिन मानसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताना आमकां समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकपटायन कर नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या ते पवित्र सभेस उडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भागवंत बापा. राफायल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्तू दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीचो काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समजतांक तुजे परजलीत मुखामूळ पळोवंक फावो कर. आमकां समस्यांचेर दया कर म्हूण मागता
अंकुर मारिये देवाची माय संगाती भाग्यवंत धर्मदूता आणि सर्व कांत मानवंतल्या त्या सगळ्या भक्ता बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू ते पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आणि वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमेन. मोगाच्या नोमी सक्कट देवाची भुरगीं मोरी मायाची भुरगीं तिची देख घेवन सदां काल जियोवच्याक कुटुंबाच्या स्पिरितांत जियोवच्याक आमी देवाचो आदार मागया आनी समयांशी केल्या मागण्या सक्कट आमी सांगता भक्तीपण म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पोतोग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिविताचे समस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आमी सर्वंदार जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरोवशे अंतर्गत आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व आतंकांतले सुटे आनी सर्व आतंकांतले वाटे कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें ते धर्मदूता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्ही पूण तुज्या समस्तांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती आनी कोटायन सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदा काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोय आसूं. मोगाचे न्हू एकामेका संतोषान शांती भेटोया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत खोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत खोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी. मोगाचे पळया वो जावन आसा जेसू देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें तें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सोत हांव सांगता शेळ्यांक हांव दार मोजे वरवीं भितो सोरल्या कोणूय तो जातलो सालवार सोरवाक ताका सुबामोदा देवता विश्वास सदांच तुजे आमा शेळ्यांक गवळ्या जेजू एकाच सिणान दवरचो देवता विश्वास सदांच तुजे आमा शेळ्यांक गवळ्या जेजू एकाच सिणान दवरचो प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा पास्काचे गोठ वरवीं तुवें आमकां नवें केलाय ही नवें जीवन मोवळ्यान राख सांबाळ आनी वाडय आनी जेजू बराबर महिमेवंत पुनर्जीवनपणाचे प्रकाशांत
ससनांचे सुख भोगूंक आमकां फावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसू. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडू उपकार. Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, voricova santo saci. Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, voricova santo saci. Sangli dimbi morteli, jiben forgot koteli. Sangli dimbi morteli, jiben forgot koteli. Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, voricova santo saci.